नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश पुरवणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांपयलीं नजर मारूया हेडलायन्साचेर. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आणि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक दिल्ली दौऱ्यार. मंत्रिमंडळ फेरबदलाच्या चर्चेक परतून आयला नेट. चवथी पयली मुहूर्त निश्चित जावपाची शक्यताय, सुत्रांची माहिती. कोलवा मुंगूल वाठारांतल्या मारबडे प्रकरणात 8 दुबावितांक 5 दिसांची पुलीस बंदखण. 2 वर्सां आदल्या दुस्मानकायेंतल्यान केल्लो हल्लो. बांदोडेच्या ब्रूथ क्रमांक 23तले 119 सनातन आश्रमाचे साधक काँग्रेसीन करची न्हय लोकांची दिशाभूल. शहापूर आणि जेईसी कॅम्पसांतल्या बेकायदेशीर मतदारांचेर करची कारवाय. बांदोडेच्या सरपंचाची मागणी. मंत्री कामां करिना अशें मायकलान म्हणूकूच ना. मायकलाच्या फावरात मंत्री सुभाष फळदेसायाचें स्टेटमेंट. कांय मंत्र्यांचेर मायकल बेजार, म्हणटा सुभाष. गोंय अभियांत्रिकी महाविद्यालयान काडून उडयल्ल्या 35 प्राध्यापकांक परते सेवेत करून घेतले रुजू. फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसायान विधानसभेत मांडिल्लो प्राध्यापकांचो प्रश्न. पणजे अष्टमीच्या फेरये खातीर अर्जांचे वांटप सुरू. फेरीवाल्यांची महानगरपालिकेच्या मुखार अर्ज घेवपाक गर्दी. 15 ऑगस्ट सावन फेरयेक जातली सुरवात. आनी आतां खबरो विस्तारांत. 15 दिसांच्या विधानसभे उपरांत मंत्रिमंडळ फेरबदलाचे वारे आतां व्हांवपाक लागला. मंत्रिमंडळ फेरबदलाच्या फाटभुंयेर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक आनी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत दिल्ली गेल्यात. पळयात पुराय बातमी. आयज फाल्यां करीत आतां 1.5 वर्स जाले तरी मंत्रिमंडळ फेरबदलाची चर्चा सुरूच आसा. मात प्रत्यक्षात कांय मंत्रिमंडळात फेरबदल जाल्ले दिश्टी पडना. अधिवेशना उपरांत मंत्रिमंडळात फेरबदल जातलो अशें प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान सांगिल्ले. गोविंद गावडेक मंत्रिमंडळांतलो काडून उडयले उपरांत मंत्रिमंडळांत एक जागा खाली जाल्या. गोविंदाक दिल्ले मंत्रीपद आपल्या पदरात पाडून घेवपा खातीर सभापती रमेश तवडकार तयार आसा. तवडकारा बराबरच कलंगूटचो आमदार मायकल लोबो, मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकार आनी मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत मंत्रीपद मेळोवपा खातीर धोपराक बाशिंग बांदून तयार आसा. दुसरे वटेन पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिकेराची भलायकी सामकी ना. ताका लागून ताचे मंत्रीपद घडये वचूं येता. सुत्रां कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण चवथीच्या मुहूर्ता पयलीं मंत्रिमंडळाचो मुहूर्त निश्चित जातलोसो दिसता. होच विशय घेवन प्रदेशाध्यक्ष दामून दिल्लीत वचून राष्ट्रीय सरचिटणीस BL संतोष हांची भेट घेतली. दुसरे वटेन आसाम दौऱ्याचेर आशिल्लो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत भायले भायर दिल्ली गेला. आता मंत्रिमंडळ फेरबदलाचो मुहूर्त केन्ना काडटात हें ते दोगूय गोंया आयले बराबर कळटले. जून म्हयन्यान गोविंद गावडेक मंत्रिमंडळांतल्यान काडले उपरांत नवो मंत्री गोविंद गावडे जाग्यार कोण येतलो. तशेंच अलेक्स सिक्वेरा जो मंत्री आसा तो मंत्री तेजी भलायकी सारकी नाशिल्ल्यान तेजे जाग्यार सुद्दां नवो मंत्री येवपाची शक्यता आसा अशें फाटल्या दिसांनी वारे चलताले. सो हितून भितर मंत्रिमंडळान फेरबदल केन्ना जातलो हो जो प्रश्न आसा तो परत एकदा उप्रासलेलो. तशेंच तुम्ही जाणा आसतले फाटले 1.5 वर्स जाले मंत्रिमंडळान फेरबदल जातलो ही जी चर्चा आसा ती गोंयभर सुरू आसा. सो आतां ते फाटल्या दिसांनी अशें आयकूंक येयल्लें की विधानसभा अधिवेशन जें आसा तें अधिवेशन जावन खंय तरी मंत्रिमंडळान फेरबदल जावपाक शकता. त्याच बरोबर जो काणकोणचो आमदार जो सभापती रमेश तवडकर जो आसा तेका मंत्रीपद मेळटलें हेंवूय सगळें चर्चेन आशिल्लें. आनी त्याच बरोबर दिगंबर कामत, मायकल लोबो, संकल्प आमोणकर हेंचीय नांवां खंय तरी मंत्रीपद मेळपाची शक्यता आसा अशी तेंची नांवां येताली. पूण जेन्ना सभापतीचो जेन्ना प्रश्न येता तेन्ना सभापतीक रिजायन घालपाक लागून अशी आवाज येयलो की विधानसभा अधिवेशन सोंपता लास्ट 2 दिसांक असो आवाज येवपाक लागलो की सभापती रमेश तवडकर जो आसा तो सभापतीचो राजिनामो दितलो कित्याक ताका मंत्री करपाचे आसात. पूण सभापतीचो राजिनामो जो रमेश तवडकर आसा तेणी तेन्ना दिवना. पूण आतां तो राजिनामो केन्ना दितलो असोय प्रश्न उप्रासता. आनी त्याच बरोबर हे
जे मंत्रिमंडळान जे फेरबदल जावपाचे आसा तितून भितर ही जी चर्चा आसा ती परत एकदा सुरू जाल्ली आसा. कित्याक काय म्हटल्यार काल मंगळाराक बीजेपीचो प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक हो जो आसा तो बीजेपीचो जो सरचिटणीस BL संतोष हांकां मेळोन येयलो. हेंची वांगडा तेणी मिटींग घेतली. त्याच बरोबर आसामान आशिल्लो मुख्यमंत्री डायरेक्ट आसामांतल्यान भायले भायर दिल्ली गेल्लो आसा आनी दिल्ली तेंचे आयज जी एक मिटींग आसा ती मिटींग एक वरिष्ठ जो नेता आसा बीजेपीचो तेजे कडेन ही मिटींग जावपाची आसा अशी आमकां सुत्रां कडल्यान म्हायती मेळिल्ली आसा. सो ह्यो ज्यो 2 मिटींग दिल्ली ज्यो जाल्ले आसात हितून खंय तरी परत एकदा मंत्रिमंडळान फेरबदल जावपाक शकता हे जे वारें आसा ते तयार जाल्लें आसा. आनी अशें सुत्रां कडल्यान म्हायती मेळिल्ली आसा गोमंतक टीव्हीक की हे जे मंत्रिमंडळाचो जो फेरबदल आसा तो चवथीचे पयलीं जावपाक शकता. चवथीचे पयलीं मंत्रिमंडळान फेरबदल जावन हे जे नवे मंत्री जे गोंयांक मेळपाक शकता. सो हेकाच लागून ही मिटींग दिल्ली जाल्ली आसूं शकता. आतां हितून कितले पासून खरें आसा आनी कितें पासून जातलें हे जेन्ना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत असो बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक जेन्ना गोंयांत पावतले तेन्ना तेंचे कडल्यान जे कितें उत्तर मेळटलें आनी कितें एक्झॅक्टली ते मिटींगेक ह्यो ज्यो 2 मिटींगी आसात त्या मिटींगांनी कितें ठरलें कितें जावपाचें आसा हें तेंच्याच कडल्यान बरे पैकी कळटलें. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन नितीन बरोबर हांव गौरेश गांवकर पणजेसून. बांदोडेच्या बूथ नंबर 23तले सगळे 119 मतदार सनातन आश्रमाचे साधक आसा. हातूंत बोगस मतदार एकूय ना. काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान लोकांची दिशाभूल करची न्हय तशेंच हातूंत वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांचो कांयच हात ना अशें स्पश्टीकरण बांदोडा पंचायतीचे सरपंच रामचंद्र नायकान दिलें. मजगतीं शहापूर आनी फार्मागुडी GEC कॉलेज कॅम्पसांत कितलेशेच प्राध्यापक भायल्या राज्यांतले आशिल्ले ते निवृत्त जावन गेले. मात ताचें मतदान आयज थंयच आसा. ताचेर कित्याक कारवाय जावंक ना असोय प्रश्न ताणें उपरासलो. आमचो बांदोडा पंचायतीन येता थंय आमी 4 बिल्डिंगे पंचायतीन 4 बिल्डिंग रजिस्टर केल्ले आसा ते वापरतात. म्हणजे जे रामनाथी थंय 24/B 24/B1 B2 B3 3 बिल्डिंगे आसा. तितून त्यांचे लोक आसात तेंचे साधक ते थंय रावतात. आतां 2005 ते 2025 20 वर्साचे हे कालावधीन थंय खुबशे लोक तेंचे साधक म्हणून रावल्ले आसा. तांकां खंय रायट आसा ते खंयचे तरी एक महाराष्ट्रीयन आसूं शकता कोण कर्नाटकी कोण UP बिहार कोणूय आसूं शकता. पूण तेणें इतले वर्सां आपलो अधिकार थंय घेवचो न्हू वोटिंगाचो. तेणें आपलो वोटिंगाचो रायट्स घेतला थंय आनी त्यो बीन NOC तेंची घेवन हितून हेंचें हें अत्यंत वायट. हांव सांगता अमित पाटकरान तुमकां सोदपाची कोणाकूच गरज ना. हांव सांगता 24/B हो सनातन आश्रम म्हणून तुम्ही वयच सोदपाची गरज ना. जाय जाल्यार हांव तुका आमचे कितें डिटेल दिता म्हणून सांगता. असले नाका असले भाश्य करपाची गरज ना. आनी ते बीन आमच्या आमदाराचे उलोवपाक तुका कसलोच अधिकार ना. कारण तुमचे सारके भिकावो आमी न्हू. कारण तुजे मायनींग तुजें कितें आशिल्लें ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर सुदीन ढवळीकर कितें आशिल्लो त्या टायमार तुजी कितें गोश्टी जाल्ल्यो तुजी कितें त्यो आमकांय खबर आसा. तूं आयज लोकांक आपूण बरो म्हणून सांगूंक सोदता तूं तें सोड. एक गोश्ट करची शहापूर सारकेले कितले भायले लोक येवन रावले. ओरिजिनल ते मुल्ला लोक आसा थंयच उरले. कितले भायर तेजेर कित्याक एक्शन घेयना. फार्मागुडे गोवा इंजिनियरींग कॉलेज थंय नाही आतां थंय रिटायर्ड जावन ते कोण प्रोफेसर आसले ते भायले स्टेटीचे आशिल्ले. ते गेले तेजी कोण बाकीचे थंय कामाक कोण आशिल्ली ती बाकीची स्टेटीची आशिल्ली ती कामाक ती गेली. अजूनच 100-150 वोटींग थंय कशें आसा. कोण डेथ जाल्यार कितें जालें तेजेर कांय डिसिशन ना. तेजेर उलया. खंयचोच मंत्री कामां करिना. सगळीं कामां मुख्यमंत्र्याचेर पडटा असो गंभीर आरोप आमदार मायकल लोबोन केल्लो. हाचेर उलयतना मायकल अशें उलोवपाकूच शकना अशी खात्री मंत्री सुभाष फळदेसायान उक्तायली. खंयचोच मंत्री आपले काम करिना आनी तांची सगळी जबाबदारी मुख्यमंत्री आपूण घेता असो गंभीर आरोप आमदार मायकल लोबोन केल्लो. की सगळ्याक आन्सर म्हणटा पळय तो मुख्यमंत्रीच दिता. अशें दिसता की दुसरे मंत्री जे आहा खुबशे मंत्री जे आहा ते काम करिना. आतां सुण्याचे तेणेच जबाबदारी घेतल्या. मंत्री आसतना जबाबदारी तेणें घेतलेली आनी हे म्हाका दिसता आमी फुडें व्हरपाची गरज आहा. आनी जे मंत्र्यां कडेन खाती आहा ते काम करिना. हें हांव स्ट्रेट सांगता. फाटल्यान उलयना तेणी म्हाका दिसता काम करपाची गरज आहा. हाचेर मंत्री सुभाष फळदेसाय म्हणटा मायकलान सगळ्या मंत्र्यांक तशें उल्लेखून म्हणूंक ना. मात मायकलाच्या त्या विधानात खंयचेच मंत्री कामां करिनात असो स्पश्ट उल्लेख आसा. मात मंत्री सुभाष फळदेसाय म्हणटा मायकल खंय कांय मंत्र्यांचेर नाखूश आसा आनी तो त्या बद्दल उलयला. आयकयात ताचें म्हणणें. He will never say all the ministers.
because in the morning he called up and he said that I have never said all the ministers. There are specific, in some of these ministries he is not happy with, and he talked about that. तुम्ही असे नोटीस बी तसे कितें करूंक ना कोण असे काम करना रिप्लाय दिना? No, absolutely no, because ministers are there, they are doing a good work, and we cannot satisfy all the people. We cannot reach out to all the people. Even in my ministry, there may be some lapses. Nobody is perfect in the world. You know, if there are lapses, we have to learn and we have to get rectified. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या 35 कंत्राटी प्राध्यापकांक परतून कामार घेतले. 13 ऑगस्ट सावन ते कामार रुजू जाले. फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायान विधानसभेत ह्या प्राध्यापकाचो प्रश्न मांडिल्लो. त्यावेळार मुख्यमंत्र्यान ह्या प्राध्यापकांचो प्रश्न सुटावो करता म्हणून आश्वासन दिल्ले. विधानसभेत मुख्यमंत्र्यांनी दिल्ले आश्वासना उपरांत गोंय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या 35 प्राध्यापकांक परतून कामार घेतले. हेच 35 जाण 13 ऑगस्ट सावन कामार रुजू जाले. एका म्हयन्या पयलीं कंत्राटी पद्दतीचेर कामार आशिल्ले ह्या प्राध्यापकांक सेवेंतल्यान काडून उडयल्ले. हालींच जाल्ल्या पावसाळी अधिवेशनात फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायन ह्या प्राध्यापकांचो विशय मांडून तांचो प्रश्न सुटावो करपाची मागणी मुख्यमंत्र्या कडेन केल्ली. त्या वेळार ह्या 35 जाणांक परते कामाक घेवपाक लायता म्हूण मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिल्लें. त्या प्रमाण 35 जाण 13 ऑगस्टा सावन परतून कामाक लागले. Because GEC 13 Junaच्यान professors are teaching on contract basis are left unemployed. Academic year started on the 14th of July. Professors haven't joined college. Students are without faculty for last 1 month. Professors have demanded auto renewal of contract and long term contract. Speaker sir, हे 3 मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळ्यात प्रोफेसर. ताणें तांकां सॅलरी हायक प्रॉमिस केल्या, रिन्युअल ऑफ ऑटोमॅटिक रिन्युअल ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट्स केल्ले, पूण कांयच जावंक ना. फक्त अंत्योदय, सर्वोदय आनी ग्रामोदयाची भाशणां आमकां आयकूंक मेळटा. ह्या टिचरांची सॅलरी हायक गेल्या 8 वर्सां वाडूंक ना. तांची MTS स्टाफ जे आहा, म्हळ्यार सादे पिवन जे आहा, ते प्रोफेसर गोल्ड मेडलिस्ट प्रोफेसरा परस चड सॅलरी घेतात. ऑगस्टच्या 6 तारखेक आमी जेन्ना एज्युकेशन डिमांड आशिल्लें त्या वेळार आमचे अध्यक्ष बाबा विजय सरदेसायन एक अत्यंत इम्पॉर्टंट प्रश्न मांडिल्लो. ते म्हणल्यार गोल्ड मेडलिस्ट आशिल्ले सारकेचे प्रोफेसर्स अरावंड 35 जाण जे फार्मागुडीचे गोवा इंजिनियरींग कॉलेज शिकयताले, हांकां दर वर्साक कॉन्ट्रॅक्टर घेताले सरकार, पूण ते रिन्यू करनाशिल्ले. आनी ते कितलेशे वेळा मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे. ताच्या नंतर आमचो आउटरीच प्रोग्राम जालो, त्या आउटरीच प्रोग्रामान आमकांय मेळ्ळें. आनी तांकां बाबा विजयान उतर दिल्लें की ते आपूण विधानसभेन कशें तरी हाडपाचो प्रयत्न करता. आनी ते आमी जेन्ना टेक्निकल एज्युकेशनाचे डिमांड आशिल्ले त्या वेळार ते हाडून सरकारान नजरेक दिले की जे अरावंड 35 जे प्रोफेसर आसात जे बरे बॅकग्रावंडांतले, म्हणजे गोल्ड मेडलिस्ट इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्सान शिकिल्ले, व्हेरी हायली क्वॉलिफायड, हांकां जर पयलीं म्हणजे तुमी चण्याच्या कोतान पगार दितात आनी तेय तुमी तांकां सारको मान दिनात. एवरी इयर तुमी तांचे कॉन्ट्रॅक्ट सारके रिन्यू करनात. तांचो डिमांड आशिल्लो की एक तांचो सॅलरी एक 50-60 हजार पर्यंत व्हरचो. सेकेंड तांचे एक रिन्युअल जे आसा कॉन्ट्रॅक्चुअल ते ऑटो रिन्यू जावचें म्हणून दर वर्सा. हे सगळ्यो मागण्यो आमी विधानसभेन एज्युकेशन टेक्निकल डिमांड जी आशिल्ली एज्युकेशन टेक्निकल एज्युकेशन त्या दिसा दवरिल्ली आमच्या अध्यक्षान आनी मुख्यमंत्री नजरेक हाडून दिल्ले. आमकां काल आतां कळून आयलें की तांच्या टिचर प्रोफेसरां कडल्यान की तांकां काल कॉल्स आयले टेक्निकल एज्युकेशन डिपार्टमेंटा कडल्यान की आज तांच्यानी सगळ्यांनी येवन जॉयन जावचें. सो ही बरी गजाल. वी वेलकम द स्टेप की कन्स्ट्रक्टीव ओपोजिशन सुद्दां आसतना कशे तरेन सरकाराक आमी सरकाराक हाडूंक शकतात, म्हणजे सरकाराक हाडून सरकाराक दोळे उक्ते करूंक शकतात, हें आमच्या अध्यक्षान दाखोवन दिल्लें आसा. गोवा फॉरवर्ड पार्टी वील प्ले इट्स रोल अँड कंटिन्यू टू बी अ कन्स्ट्रक्टीव ओपोजिशन. सरकार जंय चुकता आनी थंय सारकें घडोवंक जाय, आमी हाडून दितल्या सरकाराच्या नजरेन, आनी जंय सोक्षमोक्ष लावंक जाय, जंय रिजल्ट हाडूंक जाय हें आमी फॉलोअप करून हाडटले. परतून एकदां आमी गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्या वतीन आनी आमच्या अध्यक्षाच्या वतीन 35 प्रोफेसरांची परवीक करतात की तांच्यांनी बरे तरेन त्या भुरग्यांक आतां शिकोवचें आनी बरे तरेन एक एकाडेमीक इयर मुखार व्हरचो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पणजे महानगरपालिकेन मंगळार सावन पणजेच्या अष्टमीच्या फेरये खातीर अर्ज दिवपाक सुरवात केल्या. अर्ज भरपा खातीर लोकांनी महानगरपालिकेच्या मुखार गर्दी केल्ली. ही फेरी 15 ऑगस्ट सावन सुरू जावन 12 दीस चलतली. वर्ष पद्धती प्रमाण पणजे महानगरपालिका क्षेत्रांत पारंपारीक अष्टमीची आणि चवथीची फेरी भरता. अंदू ही फेरी 15 ऑगस्ट ते 26 ऑगस्ट मेरेन चलतली. हे फेरयेंतल्या स्टॉलां खातीर अर्ज भरपाक मंगळार सावन सुरवात जाल्या.
अर्ज भरपा खातीर लोकांनी महापालिके मुखार गर्दी केल्या. फेरयेत स्टॉल घालपा खातीर 2 मीटर जाग्याचे 26,900 रुपया विक्रेत्यांक भरचे पडटले. अष्टमीच्या फेरयेत अंदू अर्ज घेवपाक थळाव्या विक्रेत्यांचो आंकडो सापूच कमी आसा, जाल्यार बिगर गोंयकार विक्रेत्यांचो आंकडो चड आशिल्ल्याचो दिसून आयला. अर्जाचे तशेंच नितळसाणेचे शुल्क मेळून वट्ट 26,900 रुपया कॅश भरचे पडटा. तशेंच फर्निचर आनी हेर लाकडी वस्तू विकपी गोंयकारांक लेगीत ह्या फेरयेर स्टॉलां उपलब्ध करून दिल्ली आसात, अशें महापालिकेचो UDC दिनेश मराळकार हांणी सांगलें. 130 लोकांनी अर्ज भरले. आणि कितले तांकां पे करचे पडटा? पेमेंट म्हणजे अशें आतां 26,900 घेता आमी, वीच इन्क्लूड सॅनिटेशन चार्जीस आनी फॉर्म फीज. हे 12 दिसां 15 ते 26. कितले रुपया म्हटले? 26,900. ओके. आता 120 लोकांनी तरी अर्ज भरल्या. ओके. आणि कितली लोक म्हणजे आता मेरेन आसात आता कितली फॉर्मां दितले? फॉर्मां एक्चुअली आता थोडी व्हडली फॉर्मां व्हडली स्टॉल्स आहा ती 292च्या वयल्यान स्टार्ट जाता ती फर्निचर शॉप येतली. ओके. तेंची सेपरेट प्रोसेस चालू आसले. ते फर्निचर फूल भरतले. ते अजून स्टार्ट करूंक ना आमी. ते मागीर हे सद्या 292 पर्यंत ही फॉर्मां येतली. आता कितले म्हणजे लायक तुम्ही सांगता तशे 12 दिसां खातीर. ओके. आणि आता केन्नाच्यान स्टार्ट जातले? आता 15 तारखेच्यान स्टार्ट. ओके. आणि आमचे कितले गोंयकार आसात चड बीन अशें कितें? गोंयकार कमी आसा. म्हणजे आमी ट्रेडिशनल एक दवरला थंय, पण गोंयचे पाटवाले बी आहा तांकां ट्रेडिशनल स्टॉल्स दवरल्या. ते सेपरेट फॉर्मां तेंचे डायरेक्ट येता, तांकां पेमेंट तांकां डायरेक्ट. ओके. आणि सर 26,900 आसा न्ही विथ फॉर्म न्ही, फॉर्माची वेगळी अशी ना? Including form plus sanitation charges. Which is 200 rupees per day. 15 तारखेच्यान स्टार्ट. 15 तारखेच्यान. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. असंतुलित हवामानाक लागून अंदू जाई फुलांचेर परिणाम जाला. सध्या बाजारात जाई फुलांची शॉर्टेज निर्माण जाल्या, देखून चवथीच्या वेळार जाई फुलां म्हारग जावपाची शक्यताय वाडला. बाजारात केन्ना एकदा जायांचो घमघमाट सुट्टलो ताची ग्राहक वाट पळयतात. श्रावण म्हयनो म्हणटकीच जायो फुलपाचो दीस. अंदू मात अजून तरी जायो फुलपाक नेट येवंक ना. आडवेळो आनी उपरांत पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून जायांच्या फुलपांचेर परिणाम जाला, अशें विक्रेत्यांचें म्हणणें आसा. सध्या बाजारात जायो विकपाक येतात, मात ताचें प्रमाण कमी आसात. अंदू चवथीक लेगीत जायांची शॉर्टेज जातली, तेच बरोबर म्हारगय जातली, असो अदमास आसा. जायो कश्यो आहा गे? बऱ्यो फुलोंक ना बाबा, धुडी पडली आनी मदीं पावस पडलो, सुकलेल्या हातून जाल्यो आनी गिरायक बी बरें ना. आतां फुडें मात चड मेळचे ना. चवथीक थोड्यो मेळटल्यो, कितें कमी जाल्यो ना. म्हणजे आतां सध्या आतां आसा, पण रेट कसो आहा? रेट कमी आहा, घेत ना न्हू. जायो खूब जाले लोकांची, चड जाता ना. बऱ्यो खपना. पूण म्हारग आहा न्हू मातशें? ना, म्हारग ना. आतां कशी एकदां कुडको 100 रुपयांचो 40 दिता. म्हणजे गिरायक ना म्हणून? ना, खपना जाय. गिरायक ना म्हणून 40 दिता. आनी चवथीक वेळार कितें आसतलें? मातशें आसतलें गिरायक 5 दीस पासून. ते पूण म्हारग आसतलें. रोज जाल्या उपरांत मागीर कांयच ना. चवथीक मेळटले जायो? चवथीक थोड्यो मेळटल्यो, पण ते मातशें म्हारग आसतले. रोज 5 दीस जाले न्हू, मागीर जायो 20 रुपयांनी बसून कोणाक नाका. चवथ जाली काय? 5 दीस खपतली. पण अंदू परिणाम जाला म्हणटा फुलांचे? परिणाम कमी जाला. जायो कमी? जायो कमी, गिरायक कमी, सगळें कमी. म्हणजे कित्याक लागून म्हणटा हे? पावस मदीं पडलो आनी मागीर बंद जालो. मागीर कितें जालें, ताका धोडी जाली. ऊस कशें येयले आतां. आनी हांगा एक जाय आसा, वर्सा काडी तशें ना. म्हणजे कमी. जायांची फुलां कशी आहा न्हू? कमी आहा. कित्याक लागून? पावसाक लागून. आतां सध्या बाजारांत खूब आदल्या सारके येयना जायो. पयलीं सारक्यो जायो येयना आनी तांकां गिरायकूय बी ना पयलीं सारकें. आतां चवथीक कितें स्थिती? जायो कमी आसतल्यो म्हटल्यार म्हारग आसतल्यो. म्हणजे आतां फुडें तश्यो खूब येवपाची शक्यता कमी. थोडे म्हणजे खूब कमी प्रमाणान जाले जाय. म्हटल्यार हेच्या फुडें आनीक चड मेळत अशें हें ना. आशा ना. आनी तरी पूण पळोवया, देवाची कृपा गणरायाची. पण हे म्हारग आसतल्यो.
म्हारग आसतल्यो आता सगळे देवाचे जातील जास्ती मेळटल्योच तरी पूण मेळटल्यो म्हटल्यार देवाच्या हातीन आमी ते पण आता श्रावणान कमी आहा श्रावणान कमी आहा श्रावणच आता न्ही म्हटल्यार आता कमीच आहा त्यो खूपच कमी आहा आणि गिरायक बी ना. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. कोलवा मुंगूल वाठारांतल्या मारबोडे प्रकरणात मडगांवच्या प्रथम सत्र न्यायालयान 8 दुबावितांक 5 दिसांची पुलीस बंदखण फरमायल्या. 2 वर्सां पोरण्या दुस्मानकायेचो बदलो घेवपा खातीर हो हल्लो जाल्ल्याचें कळटा. हल्लेखोरांनी कोयतो, दांडो आनी तरसादीन 3 तरणाट्यांचेर खुनशी हल्लो केल्लो. काल फातोडेचेर मुंगूल हांगा 2 युवकांचेर काही अज्ञातांनी प्राणघातक हल्लो केल्लो. थंय गोळीबारी जाल्लो. ताचे नंतर काल दुसऱ्या राती फातोडा पुलिसांनी 3 जाणांक अटक केली. हातूंत विल्सन कारवालो, रसूल शेख, शाहरुख शेख या 3 जाणांचो आस्पाव आशिल्लो. आनी आज फातोडा पुलिसांनी आनी 5 जाणांक अटक केली. तांची नांवां आसात मोहम्मद अली, वासू कुमार, सूरज माजी, प्रोग्राम कोरगांवकर आनी मलीक शेख. आतां मेरेन फातोडा पुलिसांनी ह्या हातूंत भितर टोटल 8 जाणांक अरेस्ट केल्ली आसा आनी काही जाण अजून अरेस्ट जावपाचे आसात. ते सद्याक एब्सकॉन्डिंग आसात. आनीक आज तांकां मडगांव जेएमएफसी मुखार प्रोड्यूस केल्ले आनी मडगांव जेएमएफसीन तांकां 5 दिसांची पुलीस कस्टडी ऑर्डर केल्ली आसा. फुडली जी हाजी सुनावणी आसा ती सोमाराक जातली. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव गुरू. राज्यात 3ऱ्या जिल्ह्याची गरज आसा. दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायत वांगड्यांनी बसकेत 3ऱ्या जिल्ह्याचो विशय मांडिल्लो. 3रो जिल्लो सांगे, कुडचडे वा केप्यां जावचो म्हणून तांचें म्हणणें आसा आनी त्या प्रमाण आमी सरकारा कडेन थाराव मांडटले म्हणून दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायत अध्यक्ष अनिता थोरात हाणें सांगलें. तशेंच जिल्लो पंचायत भवना खातीर जागो निश्चित केला म्हणून अध्यक्ष थोरात हाणें सांगलें. बुधवारा दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीची सर्वसाधारण बसका जाली. जिल्हा पंचायतीची मीटिंग बऱ्या पद्धतीन झालेली आसात. सगळ्या मेंबरांनी त्यांचे पॉइंट्स मांडले. तसेच खूपशे रिझोल्युशन्स आम्ही घेतलेले आसात गव्हर्नमेंटाचे अभिनंदन करपाक. पहिल्या सुवातेर ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह फंड जो आमचो पेंडींग आशिल्लो, आतापर्यंत जे फंड आयला तेतून ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह फंड एक पेंडींग आशिल्लो आणि तसेच आमचे अंडर 15 फायनान्साचो एक इन्स्टॉलमेंट बाकी आसा. तेतूंतले काल ऑफिसान बसून आम्ही सगळे हांवें स्वता फॉलोअप केला आणि आयज सकाळी तो ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह फंड 4.5 करोडाचो फंड आयज अलॉट झालेलो आसा. जिल्हा पंचायती अंडर रिझोल्युशन घेतलेले आसात ते बाकीचे जे म्युन्सिपालिटी अंडर जे टेम्पररी स्टेटस दिलेले आसा, डेली वेजेस जे वर्कर जे आसा तांकां त्याच पद्दतीन, कित्याक तांकां 10 वर्सां माहीत झालेले आसात आणि स्टील तांकां कांयच स्टेटस ना म्हणून आमचे गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्यांनी तांकां टेम्पररी स्टेटस दिलेले आसा त्यांचे काम कन्सिडर करून. त्याच पद्धतीन आमच्या जिल्हा पंचायतीमध्ये जे 7 वर्सां 10 वर्सां अशी ज्यांची कामां झालेली असतात कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेरच असतात पण ते परमनंट ना, पूण तांकां खूप वर्सां जालेली असतात. सो त्यांची एक मागणी आसा की तांकांय एक टेम्पररी स्टेटस आमच्या गव्हर्नमेंटा कडल्यान तांकां मेळचो म्हणून. सो तो एक रिझोल्युशन आम्ही घेतलेले आसा आयज आणि ते आम्ही रिझोल्युशन घेऊन वयर आम्ही गव्हर्नमेंटा कडेन पावयताले. जिल्हा पंचायतीन रिझोल्युशन घेतलेले ते म्हळ्यार 3rd डिस्ट्रिक्ट जो सध्या गाजत असलेलो इश्यू आसा आमच्या अख्ख्या गोंयांत, की 3rd डिस्ट्रिक्ट जाय. कित्याक लोक वाडलेले आसा, पॉप्युलेशन वाडलेले आसात, प्लस जे रिमोट एरियाज आसात त्या एरियांतल्यान लोकांक ट्रान्सपोर्टेशनाचो प्रॉब्लेम जाता. बाकीचे खुबशे अशे रिजन्स आसा, ग्राउंड्स आसात जेणे करून एक 3rd जिल्लो जावपाची एक गरज, ही काळाची गरज जावन आसा. सो तेच पद्धतीन आमच्या त्या एरियांतले जे आमचे जिल्हा पंचायतीचे आमचे मेंबर्स आसात वा आमचो सुरेश केपेळकर आसात, आमचो सिद्धार्थ देसाई आमचो उपाध्यक्ष, तसेच आमचो बाब खुशाली आसत, आमची संजना वेळीप आसत, सगळ्यांनी त्यांचे इश्यू मांडलेले आसात. त्यांचे म्हणणे आसा की 3rd जिल्लो जो आसा तो सांगे नाजाल्यार कुडचडे नाजाल्यार केपे या एरियान जावचो म्हणून. सो ते रिझोल्युशन आम्ही त्या पद्धतीन गव्हर्नमेंटा कडेन पावयताले. जिल्हा भवन हो एक मेन इश्यू आसा गेले 5 वर्सां आणि आम्ही लास्ट असेंब्लीन पळयले की आमकां सांगलेले की एक खंय तरी जागो आयडेंटिफाय करा आणि आम्ही तुमकां दिता म्हणून. त्या पद्धतीन आम्ही जागो आयडेंटिफाय केलेली आसा आता. आणि आता म्हटले की फाटी रिझोल्युशन घेतलेले, सो ते कशे खंय अडलेले आसा. सो पयलींचे सगळे करस्पॉन्डन्स प्लस आता आयडेंटिफाय केलेली जागो जी दवर्ली हांगा आसात एज्युकेशन डिपार्टमेंटा अंडर. सो तेतूंतले आम्ही एक 5000 स्क्वेअर मीटर आम्ही मागताले जेणे करून आमचे जिल्हा भवन जातले.
कुर्टी अंत्रुज नगरात सुणे घास मारपाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. देखून पुराय वाठारात भिरांतचें वातावरण निर्माण जालां. आवय बापूय आपल्या भुरग्यांच्या सुरक्षे खातीर हातीन दाणे दिवन घरांतल्यान भायर धाडटात. फाटल्या म्हयन्यात सुमार 7 ते 8 सुणे चाबपाच्यो घडणुक्यो घडिल्ल्यो. जाल्यार दुर्गा भाट वाठारात 6 म्हयन्या पयलीं भटके सुणे चाबिल्ल्यान एका चिमुकलेक आपलो जीव वगडावचो पडिल्लो. देखून संबंदीत खात्यान ह्या प्रकारात लक्ष दिवन हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी थळावे करीत आसात. तेन्ना आतां सद्या भुरग्यां कडेन आमी दाणे दिल्ले आसा कित्याक तांकां भंय दिसता म्हणून. तेन्ना हो आमचो मातसो जो प्रश्न आसा तो सोडोवचो. इतलीच हांव विनवणी करता आनी मागणी करता. कितली कुत्रे आसा भटके कुत्रे तुमचे? 20 तरी कुत्रे आसतले. सगळे भटके? सगळे. आनी सगळ्या जाणट्यांक तांकां मातसो भंय दिसता. सो पाळलेले कुत्रे कोण ना? पाळले कोणें पाळूंक ना. भायले. सध्या भटके कुत्र्यांची दहशत निर्माण झाली. सो तुम्ही कितें तोडगो काढला? आमी ऑलरेडी पीपल फॉर एनिमल तांच्या बरोबर एग्रीमेंट सायन केल्लो आसा आनी सगळ्यांक आमी नंबरूय शेअर केल्लो आसा. कितें ज्या जाग्यार कुत्री आसा पळय तांच्यांनी पीपल फॉर एनिमल तांकां फोन करचो आनी ते स्टरिलायज करता आनी वॅक्सिनेटूय करता. सो भुरगीं आहा पळय ती आतां सद्या दाणे बी घेवन स्कुलान वचपाक लागल्या, ट्युशनाक वचपाक लागल्या. सो एक वेगळ्या प्रकारचें वातावरण दिसून येता. हय, आमकांय खूब वायट दिसता. आमी कितें सगळ्याकूच त्याच वाठारांत न्ही सगळ्याक फोंडा शहरान सगळ्याकूच कुत्र्याची दहशत जाल्ली आसा. सो तुमी पंचाक बी कितें हें दिलां? आमी पोलीस कंप्लेन केल्या, कलेक्टर डेप्युटी कलेक्टराक सांगला. एक्चुअली आज कलेक्टर येवपाक आशिल्ली मडगांवसून रिगार्डींग दॅट सब्जेक्ट. म्हणल्यार तेणें सोमारा येता म्हटल्यार. स्पेशल मेजर असो कितें घेवंक सोदता तुमी? एक स्पेशल मेजर कितें तरी घेवंक? स्पेशल मेजर म्हणजे आमी ऑलरेडी सायन केल्लो आनी ताबडतोब तांकां व्हरता. कुर्टी पंचायत एरियेच्या नगर कॉलनीत गेल्या कांय म्हयन्यापासून भटके कुत्र्यांची दहशत वाडलेली आसा. भटके कुत्र्यांनी गेले कांय दिसां पासून ल्हान भुरग्यांचे चावे घेतलेल्या कारणान सध्या पेरंट्स नाराजी व्यक्त करीत आसा. त्याच बरोबर इस्कॉलाक वयतना तशेंच कॉलनींत खेळटलेल्या भुरग्यां कडेन सध्या पुस्तकां बरोबर हातांत दाणे दिवपाची वेळ पेरंट्साचेर येयल्ली आसा. गव्हर्मेंटान हेजेर बेगीच्या बेगीन ह्या भटके कुत्र्यांचो बंदोबस्त करपाची मागणी स्थानीक लोक करीत आसा. ताका लागून सद्या परिसरांत जो येतलो वयतलो आसा तांकां सावध करपाचो काम सद्याक स्थानीक लोक तशेंच स्थानीक पंच सरपंच यांच्यांनी बी सुरू केल्लें आसा. तशेंच सरपंच निळकंठ नायक हेणें सगळे पंचांक आपल्या एरियेच्या भटके कुत्र्यांचेर नजर दवरपाक तशेंच कितें एखादी गोश्ट जाल्ली जाल्यार बेगीच्या बेगीन पळोवपाचें आनी इंजर्ड भुरग्यांक किंवा खंयच्या मनशाक बेगीच्या बेगीन हॉस्पिटलांत व्हरपाचें आव्हान केल्लें आसा. कुट्टीच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नीश च्यारी. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मस्त 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 यूनिवर्सिटी मस्त फ्यूचर